मोगाचें न्हू तितल्या वर्त्या मोगान आमी देवाचो मोग अनुभव करूंक त्या मोगांत वाडोवंक तोच जेजू आपणाच्या बापा आपूण आपणाच्या बापाचे मोग आमकां दाखोवंक आयिल्लो. हें आमी सगळ्या नव्या चल्ल्यान पळयता तरी आपणाक वर्त्या मोगान वर्त्या कृपेन दिसपडतें तुमकां राखतलो तुमकां सांबाळटलो म्हूण सांगून देव हर एक फावटी इस्रायल प्रजेक आपणाक पुताक धाडच्या पयल्याच हेर प्रावादी मुखांतरी दाखयता. परतून आमी आयकुया इसाया प्रावादीच्या ग्रंथांत 50 आनी 4 अध्याय आनी 10वी वळ. आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 10. पर्वत आपले स्थान सोडून वतात आनी दोंगर हालोवंक लागतात, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदीन सांडचो ना, म्हजो शांतीचो करार केदीन सांडचो ना, अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. ओके, पर्वत हालतात दोंगर इशीण तिशीण वेतीत जाल्यार म्हजो मोग केदींच उणो जावचो ना. Though the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you. म्हजो तो शाश्वत मोग म्हजो तो अपरिमीत मोग केदींच उणो जावचो ना. कितेंय तूं कर कितलेंय पयस तूं वच म्हजो तो मोग उणो जावचो ना. इस्रायल परजे मदें देवान सल्लो केलो, 10 उपदेश देवान तांकां दिले आनी हे 10 उपदेश देवान तांकां एक अडकळ या बंदड हाडूंक न्ही. तर आमी ट्रेनाचेर वेता आसतना ट्रेन कॅबिना भितर थंयसर कंपार्टमेंटान त्रुटी बरोवन आसता, स्टोव पेटय नाकात, ह्या काडयामेट पेटय नाकात, ह्या एक्सप्लोजिव्स कितें पेटच्यो ह्या उलपच्यो वस्तू व्हरनाकात म्हूण सांगून थंयसर बरयतात. आनी जर तर कोणीय असल्यो संगती उल्लंघन केल्यो जाल्यार या विरोध केली जाल्यार तांचेर फायन भरतले या जैलान घालतले म्हूण सांगून 3 वर्सां 5 वर्सां जैलान घालतले म्हूण आसा. आनी तशें निमाणें थंयसर आसता हेल्प रेल्वेज टू रीच यू सेफली. रेल्वे डिपार्टमेंटाक तुमकां तुमच्या जाग्याक शाबीत पावोवंक आदार दिया म्हूण सांगून थंयसर बरोवन आसता. म्हाका जाणो तशेंच देवान आमच्या संवसारांत हें आमचें पयन शाबीत जावच्या खातीर ताच्या वाट्यांनी आमकां चलोवंक हें सर अवकाश आमकां करून दिल्यात. तर 10 उपदेश तिशीन पळोवन इशीन पळोवन वचो अशें आमी स्ट्रेट पळय जंय म्हणल्या खातीर न्ही, पूण देवान आमकां दिल्ले हे उपदेश जावन आसात ताच्या वाटेन आमी चलोवंक, ताच्या कृपेन आमी चलोवंक. आनीक आमकां दिल्लो तो नॉट टू मिस द मार्क द शेवट द गोल देवान आमकां दिल्लो तो आमी पाळोवंक आमकां देव परत्यान उलो दिता. एक फावटी एकलो तोटांतल्यान चलोवन वेता आसतना पडलो. खंय पडलो? पट्टू बायंत पडलो. आनी पट्टू बायंत जावन बोब मारून सुरू केलें ताणें, बचाव करा बचाव करा बचाव करा म्हूण. आनी ह्या वेळार त्याच मार्गान येतालो एकलो कॉलेजीन शिकोवचो प्रोफेसर. आनी ह्या मनशाक पळयल्लेंच वो कॉलेजीन शिकोवचो प्रोफेसर ताका म्हणटा लागीं येता आनी म्हणटा, हे देवा तूं कसो हांगा पडलय? मोबायलार म्हणी आसलोय की असो कसो तूं हांगा पडलय? मोबायल खंय दिसना तुजें, कसो हांगा पडलय तूं? आळे असले कश्टांची वाटी आनी वेता आसतना इल्लें दोळे उक्ते कर वचत तुवें म्हूण सांगून ताका व्हडलें भाशण व्हडलें लॅक्चर ताका दिता आनी तो ताका अशी इल्ली बुधबाळ सांगून चलताच रावता. आणकी वो मनीस भोवमान नासतना पट्टू बांदून भोवमान नासतना आनी एकलो देवोत मनीस एक भाग्यवंत मनीस त्या वाटेन असो ताका ताळो आयकता आनी बांय लागीं येता पट्टू बांय लागीं आनी हाका मस्त सुरसुऱ्यो दिसतात. ओ आतां कितें करचें? हांवें म्हजो हात दिलो जाल्यार हो म्हाका बांयंत थोडी जाल्यार आमी दोगी जाण बोंब मारचें पडटा ह्या बांयंत. आनी त्या देखून अरे तुजी म्हाका बिरमत दिसता सायबा, कसो तूं पडला हांव ना, पूण आनीकी व्हडल्यान बोंब मार, म्हजेवर न्हिल्लो घटमूट देवत मनीस कोणी येवंक पुरो तो तुका आदार दीत आनी त्या देखून आनी केल्लें व्हडल्यान बोंब मार म्हूण सांगून ताका तो आनी केल्ली बुधबाळ दिता, तुजे पासून तो मागता बेसांव दिता आनी चलता. आनीकी वो मनीस बोंब मारता बचाव करा बचाव करा बचाव करा. आनी ह्या वेळार एकलो आचार्य येता, सुतारी, आनी ह्या मनशाक तो पळयता वो बांयन पडला आनी तो उठाउटी कशें करता आनी ताचे उपरांत एक दोरी कशी हाडटा आनी त्या बांयंत तो देंवयता. पूण ह्या मनशाक वयर येवंक जायना आनी त्या देखून वस्तू दोरयेन तावन सकयल देंवता, आपणाच्या भुजार ताका दवरता आनी की ताका आदार दिता आनी निमाणें हो सुतारी ताका वयर काडटा. कोण तो सुतारी? तो सुतारी जेजू. सुतारी जेजू तो ह्या मनशाक वयर काडटा. आमचे पासून बचाव करूंक शास्त्री आनी प्रवाद्यां बरी भाशण दिवंक तो येवंक ना.
भूतबाळ सांगूंक तो येवंक ना. पूण आमचे पासून आमी कश्टांत आसतना आमी पातकान त्या चल्या पोट्टू बांयन थंयसर पडिल्ल्या वेळार आमचे दिसता की आमी कितेंच करूंक सकनातल्या त्या वेळार तो सुतारी जुजेचो पूत जेजू क्रिस्त आमचे पासून ह्या संवसाराक आयिल्लो तो. आनी ताणें आमचो मोग केलो. देवान संवसार असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. ताचेर पातयेल्ल्या कोणेच नाश जायनाय बगार सासणीक सूख जोडी जाय म्हण सांगून ही जावन आसली ताची मांडावळ. अशें ताणें आपणाचो मोग दाखयलो. जुजेक बडवो सपनांत येता आनी ताचे उपरांत सांगता आळे तुजे तावण तुज्या संतती तावण एक पूत जल्मातलो आनी ताका तुवें जुजे म्हण नांव दवरी जाय. कित्याक ताका तुवें जेजू म्हण नांव दवरी जाय कित्याक तो सर्वांक तांच्या पातकांतलें सोडयतलो. यू शॅल कॉल हिज नेम जीसस बिकॉज ही वील डिलिव्हर हीज पीपल. तो सर्वांक पातकांतलें सोडयतलो. आयिल्लो तो सर्वांक पातकांतलें सोडोवंक. आमचे पासून आयिल्लो तो जेजू क्रिस्त. निमाण्या जेवणार जेजून काल्स बांदून तांकां म्हळें घेया ही काल्स म्हज्या रक्ताची. तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशांच्या पातका पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. जेजू ह्या संवसाराक आयलो. आमकां सर्वांक पातकांतलें सोडोवंक आमी कोणेच नाश जायनाय बगार साल्वार आमी आपणावंक आमी सर्वांनी साल्वसांव आपणावंक ताणें ह्या संवसाराक आयिल्लो तो. मोगाचे न्हू पातका विशयान आमी चिंता आसतना दोन रितीच्या मनशांक आमी पळयता. कसलीं दोन रितीची मनशां? एका रितीची मनशांक आमी पळयता कितेंय केल्यार जाता पाताकच ना. हांवें सांगतना एक पयलें पुरा इगर्जेन मिसां आसतना कुमगारकाणी हांव थोडीं जाणां मात येतालीं पूण कुमसाराक व्हड लायन आसताली. आनी कितें आमकां पाताक केलां बघता जाल्यार आमी कुमगाराक येनातले हांव. पूण ह्या दिसांनी कुमसाराची तितली एक गरज म्हण सांगून साहित्यांक बगना. थोड्यांनी म्हणचे आसा पाद्र्या बी दिसानांत कुमसाराक बसल्ले म्हणून कितेंय जावं. पूण आज आमकां जेजू परत्यान आपयता. ताच्या मोगांत आमी वाडोवंक. वय हांवें सांगलें ह्या दिसांनी पातका विशयान विसर पडल्या. पाताकच म्हूण सांगून बगना कित्याक देवूच ना म्हूण सांगून जायत्यांनी सांगचें आसा आनी देव ना तर पाताकी ना म्हूण सांगून थोड्यांनी चिंतचें आसा. एका रितीची बेपारवा आमी करता. तर आतां आमी आयकुया जुआंवचें पयलें पत्र जुआंवचें पयलें पत्र पयलो वाक्य 7-8 वाक्य. आमचे ते पाताक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमकांच आमी फटयता. तोळ आमचे ते सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी सत्यवान देव आमची पातकां भोगसून आमकां चोर कटेपणांतले नितळ करतलो. आमी पातकी न्हय. हांवें पाताकच करुना म्हूण आमी म्हणटा तर आमी फटकिरी देवाकच आमी एका रितीन फटकिरो करता म्हूण सांगून उपरांतल्या वळीन आमी वाचता. थोडे फावटी आमी चिंता कितेंय केल्यार जाता देव ना देव सारिना आसो हांव एकलोच म्हूण सांगून थोडे फावटी आमी चिंतचें आसा. सम आर टू रिलिजियस दे वर्शीप देमसेल्व्स म्हणटा. आमी इतले धार्मीक की आमी आमकांच देव म्हूण मानता आनी आमकांच आमी मांडटा आमकांच आमी आराधन करता. तर एका रितीन मनशां आसात देवच ना कितेंच ना म्हूण सांगून चिंतची. आमचो आदलो पाप सय पयलेंचो जुआंव पावल दुसरो जुआंव पावल दुसरो ताणें आदल्या शेतामाणाक उद्देशून म्हणलें आसा द ग्रेटेस्ट सीन ऑफ द सेंच्युरी इज द लॉस ऑफ द सेन्स ऑफ सीन. म्हणजे आदल्या शेकड्याचें वर्तें पाताक जावन आसा पाताकच ना म्हूण लोकांनी चिंतचें. हें एक वायट म्हूण सांगून एक वर्तें पाताक म्हूण सांगून आमच्या आदल्या पाप साहेबान सांगलें जावन आसा. तर एका रितीन लोक चिंता कितेंच जाता कितें केल्यार जाता पाताकच ना म्हूण सांगून. तर आनी एका रितीन आनी एका वाटेन लोक आसा रियेकी पाताक अशें उलयलेरी पाताक मिसाक येवून हांव आदल्या आयतारा कित्याक हांव हुशार नासली आनी तेंय पाताक हांवें तशें म्हळें अशें म्हळें रियेकी रितीची कवची न्ही आमकां बगता. थोड्यांनी सुमार एक 30 वर्सां 20 वर्सां या 40 वर्सां पयलें एक पाताक केल्लें आनी त्या पातकाक हांव कुमसार जाल्यां आनी जाल्यार म्हाका देवान बक्षिलां वर्ण ताची भिरांत स्क्रुपलॉसिटी म्हूण आमी म्हणटा. म्हणजे देवान म्हाका बक्षिलां ह्या ना म्हणल्याचेर एका रितीचो दुबाव एका रितीची कावजी न्ही एका रितीची भिरांत थोड्यांक दोसता. अचल आमी जावन आसा. आमकां आमचे स्तकी एक निर्धार करूंक आमकां देवाच्या मोगाक पाटी येवंक एका रितीची भिरांत एका रितीची कावजी न्ही. परत्यान परत्यान देवाच्या मोगात तावन आमी पयस वेता. तरी कृपा मोगाच्या पावन आनी पयली न्हू देवा तावन आतां आमी मागोवया.
आमच्या निर्धारांत आमच्या जिवितांत एक खऱ्या देवाचो मोग करूंक ताच्या मोगात हांव केदींच पयस सरणा जावच्याक ही कृपा आतां आमी मागया उबे रावया आनी गावया गीत अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासान. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरबोशा कित्या तूं मोका कोरडार नितळ जावं खावला लेता तुज्या मैपासाक आतां कर म्हाका नितळ. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरबोशा कित्या तूं मोका कोरडार नितळ जावं हावला लेता तुज्या मैपासाक आतां कर म्हाका नितळ. गवळी तूं शिडयांक चरयताय शिडी हांव म्हजो उपोस करताय तुजी ताव हांव पयस पावतना फाटी हाड हिडान दवरताय. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरबोशा कित्याक तूं मोका कोरडार नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासाक आतां कर म्हाका नितळ. मारूत कर म्हाका सांबाळताय अनवरां आसता निवारताय बुडलेल्या वेळार उठयताय बरबोसो म्हजो घट करताय. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरबोशा कित्याक तूं मोका कोरडार नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासाक आतां कर म्हाका नितळ. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरबोशा कित्याक तूं मोका कोरडार नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासाक आतां कर म्हाका नितळ. वयसोमी हांव अचल म्हज्या बरवशांत तूं म्हाका नितळ कर. म्हजो बरवसो दंडाळतना म्हाका तुजी कृपा तूं दी. तुजेर हांवें सदांच विश्वास दवरूंक तुका मांडटा तें पवित्र जिवीत जिवंक तुजी कृपा तूं म्हाका दी. हरी एक पटी हांव मेळटना म्हाका तूं दू. हरी एक पटी तुज्या मोगात हांव पयस वता आसतना सोम्या म्हाका बक्षी.